आज हे पत्रकार परिशद आपोवपाचे कितले एकू मुद्दो आयज कालच्या दिसा तुमी चयला आसतले जायते सोशल मिडियाचेर वेगळे वेगळे तुमचे पत्रकारांतल्यान एक बातमी भायर सरली मिकीक नॉन बेलेबल वॉरंट काडला म्हणून आनीक आमी होरेंत आमी गोंयांत आसूना आमी म्हाका दिसता 3 तारखे भायर सरलो म्हाजे बिजनस ट्रिपी हांव जाणा आशिल्लो म्हजो मॅटर आहा म्हणून 9 तारखेर पूण एक दिसाक लागून कांय हरकत आसूना काल तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका जायते ते व्हायरल जाते म्हाका बातमी येयली आनीक म्हाजे खास जायते जाणांनी म्हाका फोन मारलो विशय कितें काय म्हूण आनी ते पासत म्हाका दिसता हांव ताबडतोब फ्लायट धरून गोंय पावलो सकाळीं कित्याक म्हाका फिजिटिव्ह वचूं म्हणून लिपोवन रावपाक म्हाका नाका सो तो जो मॅटर 2 आशिल्ले हे दोनी म्हणजे दोनी मॅटर एकूच दिसा आशिल्ले काल आनी बिफोर द GMFC कोर्ट एक आशिल्लो तो वेलिंगकर सुभाष वेलिंगरान जो जेन्ना स्टेटमेंट केलेलो आमच्या गोंय साहेबाचेर तेन्ना प्रोटेस्ट करपाक हांव काय आसना पूण 3 दीस पासून प्रोटेस्ट केलो मंथ ऑफ ऑक्टोबर 2024 आनीक 3 दीस म्हणत 2 दीस जेन्ना म्हाजी ड्रायव्हर म्हाजी भुरग्यां हाडूंक वयतालो इस्कॉलाक म्हजी भुरगीं किंग्स स्कॉलान शिकतालीं सांज एरियेला सांजची येता आसतना सुवांक ती पावप म्हणजे लेट जावप ट्रॅफिकाक लागून हे प्रोटेस्ट जाल्लो म्हणून सो 3rd डेक हांव वयता आसतना म्हाकाय हाडयलो लोकांनी आनीक म्हजे बारा सांगात एक म्हजो फ्रेंड आसलो खास वयता म्हाकाय हाडयलो मागीर हांवें कार गुंडाळली कदंबाच्यान तिगाय हाडयलो परत येयलो आनीक म्हणजे हांवूय सारको अपसेट जालो कित्याक ट्रॅफीक आसलो सारकें बंद आशिल्लें आनीक इट्स इन हार्ट ऑफ मारगांव सर्कलाचेर म्हणजे सगळे वता तुका कोर्ट आहा थिंगा दोनी सेशन आनीक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आहा मार्केट आहा हॉस्पिटल आहा सो लोकांक त्रास जावपाक लागले सारके आनीक हांवें कार रस्त्यार धरून भायर सरलो सगळो लोक जमा जालो आनी हांवें म्हणटाले थिंगा पुलीस आशिल्ले सुनीता सावंत आशिल्ले मागीर तो आमचो रिसेंटली रिटायर्ड जालो तो कोण संतोष देसाय आशिल्लो आनीक राणे आशिल्लो PSP सो हे सगळे आसतना हांवें म्हणलें बाबा हे लोकांक हे तुमकडे आहा जो मनीस तर हिंगा तुमकां मेवना 3 दीस पासून आनी हे लोकांक त्रास जाता आनी हरेंच हे आमच्या धर्माचेर हे रिमार्क मारतो व्हेरी बॅड बट लोकांक जे सेंटिमेंट हर्ट जाले लोकांनी प्रोटेस्ट केलो लोक जस्टीस मागतालो आनी ताका एरेस्ट कोन्न तेणें सॉरी तरी मागपाक पूण कांय तसली कांय जावना लोकांक त्रास जाले लोकांक लाठी चार्ज केली लोकांक मारलो लोकांची केस जाली आनी तितून भितर हांव वचून थिंग सांगिल्लें बाबा तुका मेवना जाल्यार हांवें नांव काडूना तुका मेळना जाल्यार म्हाका मेळना जाल्यार हांव उडोवपा जाता काय म्हण तुका मेळना न्हू म्हाका मेळना जाल्यार उडोवपा जाता इतलें म्हणलें आनी कांय ना आनी म्हाजो थिंगा प्रेजेंट म्हाका दिसता 10 मिनटां पासून ना आनी इट इज ऑन द रेकॉर्ड हांव तें सांगून हांव गेलो म्हाजेर केस चार्जशीट केली आनी हो एक मॅटर काय आशिल्लो आनी दुसरो आशिल्लो तो 2009 तो मजोर्दा बीच रिसोर्टांक काजिनो इश्यू आसलेलो आनी तो मॅटर जेन्ना चार्जशीट केलो तेन्ना कोलवा पुलीस स्टेशन तो मॅटर डिस्चार्ज जालो 2011 मुकोडिंग ऑर्डर आहा डिस्चार्ज जालो आनी तुमी जाणा आसतले त्या टायमार म्हजे कितल्यो केस गायल्यो 2010 9 आनीक ED लायली CBI लायले क्रायम ब्रांच लागले इन्कम टॅक्स लागले हे सगळ्यो त्या काळारीच काँग्रेस सरकार आसतना त्या सरकार आमी आशिल्ले NCP म्हणून हांव आमदार आशिल्लो सो हो मॅटर डिस्चार्ज जालो तेन्ना कोलवा पुलिसीन चार्जशीट केलो तो हांव तितूंतल्यान डिस्चार्ज जालो रोखडोच डिस्चार्ज जालो उपरांत रोखडोच
क्रायम ब्रांचान तोच मॅटर परत चार्जशीट केलो. दोग जावन कंप्लेनंट, एक आसलो कोण जेराल्ड म्हूण आनी एकलो आनी कोण आशिल्लो. सो एक मॅटराक तेमी क्रायम ब्रांचान एक मॅटराक तो कोणाक घातलो आनी एक मॅटराक जेराल्ड घातलेलो. म्हणजे वाया वर्सा एकलो आहा तो विटनेस म्हूण रावता एक मॅटरान, एकलो आहा तो कंप्लेनंट रावता एक मॅटरान, एक दुसरो आहा तो कंप्लेनंट रावता, एकलो आहा तो विटनेस रावता. म्हणजे तितूंतले सुमार 32 सुमार विटनेसीस आशिल्ले आनी 32 विटनेस आसलो. तितल्यांनी विटनेसांनी स्टेटमेंट दिता आसतना म्हजे फेवरा दिले आनी तो मॅटर डिस्चार्ज जाला. मी आतां तो मॅटर 2009 मॅटर तो आतां म्हाका सगळ्या त्या टायमार लोकां सगळ्या गोंया खबर आहा. म्हाका काँग्रेसान त्रास केले, कितें त्रास केले ते रेड मारल्यो, CBI लायली, इन्कम टॅक्स लायले, ED लायली. सो हो सरकार डबल इंजीन सरकार आसलेलो, काँग्रेस सेंटराक आसलेलो आनी गोंया आशिल्लो. ह्या सरकारान हांवूय शामील आसलो ह्या सरकारान. सो म्हाका त्रास केले ते तुमी चोयल्ले आनी तो पॉलिटिकली विंडिक्टीव पॉलिटीक करून म्हाका म्हजेर केस घायलोली. सो तो मॅटर म्हाका फ्युजिटीव असो म्हूण लिपोवन रावपाक नाका आशिल्लो. हांव हरियाणाकान मुगेलो बिजनस ट्रिपी आसलेलो आनी बिजनस ट्रिपी आसतना हांव हो विशय सगळ्या सोशल मिडियाचेर भायर सरलो म्हूण मुगे भुरगीं भायर शिकता. सो मुगे भुरग्यांनी म्हाका मॅसेज घायल्यो, ते पोस्ट धाडलो म्हाका, पापा हो केसो इश्यू काय म्हूण. सो म्हाका दिसलें हाल भुरग्यांक त्रास जावपा नाका बाबा, तुमगेलो पापा फ्युजिटीव असो लिपोन आहा म्हूण. सो हांव हाँगकाँग आसलेलो. हाँगकाँगसून हांव काल राती फ्लायट धरलो आनी सकाळीं येयलो आनीक हांव कोर्टाक गेलो आनी कोर्टाक हांवें एपियर जालो. कित्याक हो मॅटर परत आहा 25 ह्या म्हयन्याचेर आनीक हांवें रिविजन पेटिशन ऑलरेडी घायलां सेशन कोर्टान त्या मॅटराचेर. सो मुगे इतले मागणी आतां आयज जेन्ना हांव नॉन वेल्युबल वॉरंट काडलें कॅन्सील करपाक गेलोलो, तेजो ऑर्डर पास केल्ली म्हजेर की हांव प्रेजेंट आसना म्हूण. आनीक हायकोर्टाचे डायरेक्टीव आहाय म्हूण GMFC की जे पॉलिटिकल कनेक्टेड आहाय ते पॉलिटिशियन MLA मिनिस्टर आहाय तेंगेले प्रायोरिटीचेर केस घेवची म्हूण डे टू डे बेजीस. आनी त्या पासत हे म्हाका वॉरंट काडला. मुगे म्हाका दिसता सिक्युरिटी आसलोली 10,000 कितें सिक्युरिटी आसलोली ती हें केल्या, फॉरफीट केल्या आनीक 10,000 दवरपा लायल्या आनी 5,000 फायन मारला आनी मुगेले नॉन वेल्युबल वॉरंट आसले ते कॅन्सील केला. सो आयज फकत तुमी पळयलें हांवें हो मुद्दो कितें हाडला. सो पत्राचेर तुमचे हेचेर वायरल जावपा लागलो आनीक हो वेळ इलेक्शनाक काड म्हणटा लोकांच्या मनाक वेगळें जावपा लागला. सो त्या पासत हांवें प्रेस आपयलां तुमच्याय माध्यमांतल्यान पावोवपाक गोश्ट कितें आहा ती. कित्याक ही मुकोडे हिंगा ऑर्डर आहा 2015 जेन्ना नादियाचें प्रकरण जालोलें तेन्नाय 2015कूच केस क्लोजराक क्लोजर केलोली 2015 आनी होय मॅटर आहा तो 2015 म्हाका डिस्चार्ज केलोलो. हिंग मुगो हांवें कॉपी हाडले, ऑर्डर कॉपी आहा हेचो हिंगा तुमचोचे. आनी हांवें असो प्रेस डिटेल प्रेस नोट काडलो. ह्या प्रेस नोटाक हांवें सगळें मेन्शन केलां एक्झॅक्टली दोनी मॅटर कितें आहाय ते. आतां म्हाका सोबना हांवूय पॉलिटिशियन आनीक जे गोंयभर आख्खो लोक जो प्रोटेस्ट केलो तो सुभाष वेलिंगकाराक एरेस्ट करचे म्हणून तोय पॉलिटिशियनूच, तो एक पक्षाचो प्रेसिडेंट आहा, सुरक्षा मंच पार्टीचो प्रेसिडेंट आहा, तोय पॉलिटिशियन. म्हाका आतां जे लोक प्रोटेस्ट करताले तेक एरेस्ट करचे म्हूण तेणें माफी मागची म्हूण जे तो तेणें स्टेटमेंट केलो तो आमगे गोंय साहेबाचेर तो बेकायदेशी. पूण आयज कितें जालां तेजे केसूय चार्जशीट जाल ना, पूण जे लोक प्रोटेस्ट करता तेंचे केस चार्जशीट जाले. म्हणटो आयज म्हाका एक समजून येना
आयज सरकार जे करपा दिताय धर्माचेर तोडून घालता, कोण कोण सोडून घालता हांव नको, तांकां एस्कॉट फ्री सोडून दिलो आहाय. हांवें काल प्लीड केलें, मुगे आदोगाद वचपाचें सांगिल्लें, जरी तर हियरींग घेवपा जाय म्हाका, हांव कॉलाची घालपा जाता, म्हाका कॉलाची घेचो आनी हियरींग घेवपा जाता, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. इवन आमगे एडवोकेटान प्लीड केलें, आनीक चान्स दी म्हणटा, ताका भायर गेलो आहा आनी कामा खातीर गेलो आहा, ना दिलो ना म्हाका. पूण आयज म्हाका थोडे दिसा पयलें तुमी चोयला आसतलो, हो काट्टार कोण येयलो तो गोंया, हाडलो तो गोंया आनीक आमगे गोंय पीस पेड करपाक, आनी आमगे स्पेशली आमगे कॅथलिकाचो त्या 2 आळ उपरांत न्हू ताका JMC दवरलो, JMC दवरलो आनी तेगेले बेल हियरींग हेचेर विडियोचे केले, विडियो कॉन्फरन्साचे केले आनी ताबडतोब बेल जाली. तो बायसोन चलोन बायसोन गेलो. म्हणटो आयज म्हाका समना ज्युडिशरी कितकोन चलत ती आनी कितकोन नोट कोत ती ज्युडिशरी ऑल्सो. कित्याक आमी धंद्या लागून आमी तर भायर गेले आनीक एक एक्सक्यूज आसपाक शकता. म्हाका 2 दिसान पळोवता खूब आवताले, 1 दिसान 2 दिसान म्हाका कांय प्रॉब्लेम आसा, हांव येतालो आयलाच. पूण आयज तुमी चोयलें आसतलें 2 वॉरंट काडप 2 केसीचे नॉन बेलेबल. म्हाकाय हांव चिंतूं पडलो बाबा कितें केसो खंयच्या प्रेशर आहा म्हजेरी, ओ हालीं हांवें स्टेटमेंट केलोलो बाबा हांव पार्टी घेवन येता आनीक वेगळेपणान दुसरे भाशेन आमी पॉलिटीक चलयतले म्हूण म्हाका दिसता. ताका लागूनय जाल्यार म्हाका हॅरेसमेंट करपाक केलें जाल्यार. सो हांव चिंतूं पडलो आहा, कित्याक म्हाका वेगळे भाशे, कित्याक ज्या मनीस लोक मागतालो, ज्या मनशान हो स्टेटमेंट केलो गोंय साहेबाचेर, त्याक एरेस्ट कोच म्हणून त्या एरेस्ट कोच म्हणून तेंचेर केस घाल्यो. पूण आनी चार्जशीट जाल्यो, तितून हांव एकलो म्हाका गायला. हांव 2 मिनटां पासून आसना थिंगा, आय एम ऑन रेकॉर्ड. हांव प्रोटेस्ट करपा ना आनी हांव सांगून गेला हांव डिस्पोज जाता, हांव वयता. ओके, पूण हो लोक डिस्पोज जाता जाल्यार हांव नाका म्हूण. आनी हांव इतलें जावन गेलो ना. आनीक हे म्हाकाय तितून ड्रॅग केलो ते केसीन. आनीक वॉरंट काडप, नॉन बेलेबल वॉरंट काडप. आतां तुमी म्हाका सांगाय हांव खंय चुकलो तो. एनीवे म्हाका हांव सजमता कितें पॉलिटिकली कितें आसा जाल्यार प्रेशर आसतलो कोणाक गेलो, हांव जाणा खंयच्यान जाल्यार प्रेशर आहा. आनीक हांवें स्टेटमेंट केले उपरांत कोणाक त्रास जाले जाल्यार नकळटा, हांव थर्ड फ्रंट घेवन येता म्हूण तें जालें जाल्यार हांव नकळटा. एनीवे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान पावयता जे हांव कोर्टाक भियोन हांवें सगळे म्हगे लायफान सगळे कोर्ट चोयले, हाय कोर्ट चोयलो, सुप्रीम कोर्ट सगळो चोयलो. आनी तुमकांय खबर आहा, तुमी चोयला सगळे कोर्ट चोयन येयलो हांव, सगळ्यो जेल चोयन येयलो हांव. म्हाका कांय फरक पडना, म्हाका कांय डिफरंस ना. वाय शूड आय बी अ फ्युजिटीव हे केसी लागून? ओल्ड सुप्रीम कोर्टान भोंवन येयलो मनीस. आमी तरी लॉयर तरी कोर्टान तूं कितें आहाय ते हें काण वडीक काण आमी सगळे कोर्ट चोयले. आमकांय खबर आहा की कोर्टाक आदोगादाक कितकोन ब्रीफ करपा जाय तें. सो म्हजी मागणी लोकांनी कांय भिवपा गरज ना. आमी ज्या लोकांक सगळ्यांचेर केस जालो आहा, आमचेरय केस जालो आहा ह्या स्टेटमेंटा लागून सुभाष वेर्लेकारा गेलो, म्हाका कांय भिरांत ना. हांवें ती ऑलरेडी मुगे मॅटर तो ऑलरेडी हांवें रिविजन पेटिशन घायलां सेशन कोर्टाक. आनीक आय एम शुअर आय वील कम आउट फ्रॉम दॅट मॅटर. आनी ऑल्सो तो काजिनो कितें घायलो आहा तो एक मॅटर 2 डिफरंट एजन्सी घाता म्हणल्यार तुमी, एक कोलवा पुलीस घाता आनी एक क्रायम ब्रांच घाता. आनी त्या टायमार क्रायम ब्रांचान हुंच प्रेशर घायलो आहा तुमकां खबर आहा. तेन्ना सगळे पॉलिटिकल सो देन ऑल स्टलबर्ट आहलोले ते कोण एक स्वर्गेस रवी नायक आहलोलो, होम मिनिस्टर आहलोलो, दिगंबर कामत who had made a statement even in assembly that he is having clinching evidence. तो आहा. मागीर चर्चिल आलेम आहा, आलेक्स सिकेराक त्रास जाताले कित्याक हांवें मुवमेंट केलो म्हणून नुव्या बसपाचो त्या टायमार तेका त्रास जाले. सो हे सगळ्यान एकठांय जावन ह्यो केसो सगळे क्रायमाक CBI तेजो नांव म्हाका दिसता फायनान्स मिनिस्टर चिदंबरम आहलोलो. सो हे सगळे केस घातलेले. मुगे म्हाका सुरक्षा दिन मंत्री आसतना हो सरकारान
आनी 25 पुलिसां हाडून म्हगे घरा सर मारलो सो तुमकां सगळें खबर आसतली सो म्हाका कसलो फियर ना आनी म्हगे भुरग्यांकूय ना म्हगे भुरग्यान जेन्ना जल्मल थिंगसून म्हाका धाकलो चेड म्हगे 2 वर्सां आसतलो 3 वर्सां आसतलो तेगे बॅगां इस्कॉला बॅग सगळीं सस्पेंड जातना रेड मारले ते जाण सो आमचे भुरगीं मुगे इंडिपेंडंट आहाय भायर शहरान शिकताय एकलो चेड हिंगाय आहा सो हांवें हें सगळें प्रेशर पॉलिटिकली प्रेशर म्हणटाय तें हांवें सगळें चयलें आनीक म्हाका दिसता 15 वर्सां सगळें सीज केलो आसतना आमी स्टील गोईंग स्ट्रॉंग 15 वर्सां 2010 सावन मुगे सगळें सीज केलो आय एम गोईंग स्टील स्ट्रॉंग एंड आय विल बी स्ट्रॉंग हांव उपकारी जे लोकांक लोक म्हणजे एक त्रास दलो आहा आनी म्हाका खात्री आहा हो लोक म्हजे बारा रावतलो कोणूय बारीक स्टेटमेंट काडूं कोणाक त्रास जाता सगळो 100% 100% लोक आमचेर आसना थोडो तरी ओपोजिशन आसता कोणाक कोण कमेंट मारताय म्हाका कांय डिफरंट ना हांवें 16 वर्सां काडलें 2010 सावन आयज पासून 16 वर्सां काडलें म्हाका खबर आहा टायम हांवें कितकोन काडलो तो सगळो वेळ म्हज्या जाग्यार म्हाका दिसता आनी कोण जालो जाल्यार घरा हितू पाटी रेड मारलो कोण म्हाका दिसता सुसायड जालो पूण मिकी पाशे सुसायड करपा ना हांवें जायत बरें केलो आहा लोकां बेसां आहा म्हज्या बारा लोक आहा म्हज्या बारा आनी म्हाका खात्री आहा ही पाटी लोक म्हज्या बारा रावतलो लोकांनी सगळे पॉलिटिशियन चयला पॉलिटिक्स चयला मिकी भितर जेन्ना मिकी आमदार आसतना मिकी मंत्री आसतना मिकी भितर कितें अंतर आहा आनी हे आमदार कोणा निवडून काडले कोण आहाय ते कितें अंतर आहा लोकांक सगळें खबर आहा म्हाका खात्री आहा आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान मागोता आमगे गोंयचे पॉलिसीन म्हज्या बारा रावचें हांव एक स्ट्रॉंग फोर्स घेवन येतलो मुगे फेस वॅल्यू लोकांक खबर आहा हांव येतलो आनी म्हाका लोक म्हाका थँक दिता म्हूण खात्री आहा हेंच हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक पावयता आनीक मागोता लोकांनी म्हाका थँक दिवचो ते पाटी बरें गोंयांत सरकार दिवपाक देव बरें करूं तुमकां